सहकार सोसायट्यो स्वाहाकार आणि राजकारणापासून पयस उरपाक जाय जाल्यारच ह्या मळार गिरेस्तकाय येतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। आप सुवार्थी पदाधिकाऱ्यांनीच गोयच्यो सहकार सोसायट्यो सोपयल्यो अशेंय तेणे मुखार सांगले। पणजे सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात तो उलयतालो। मुख्यमंत्री हस्तुकी सहकार संघाचे पुरस्कार भेटयले। समाज सहकारांतल्यानच गिरेस्त जावपाक शक्य आसा। गोवा अर्बन बँकेक 100 वर्सां पुराय जाल्यात। गोंय सहकारांतल्यान स्वयंपूर्ण जावं येता अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले। सहकारांतल्यान समृद्धी जावपाक शकता, सहकारान राजकारण येवंक जायना। सहकारान जर राजकारण आयलें जाल्यार तेजी समृद्धी केन्नाच जावची ना। म्हजें स्पश्ट मत आसा। राजकारण आनी स्वाहाकरण ह्यो दोन गजाली सहकारांतल्यान बंद जावपाक जाय। मॅक्झिमम सोसायटी ज्यो सोंपल्या, इन शॉर्ट त्यो वाटोळे केला, सहकारांतल्यान केला, स्वताच्या फायद्या खातीर हें केल्लें आसा। तें जर बंद केलें जाल्यारूच बारीक मनशाची समृद्धी आमी करपाक शकता। हे म्हाजो अनुभव इतक्या वर्सांचो हांव बारकायेन पळयता, वाचता। सोसायटी आतां मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत तरी खूब लागच्यान पळयता आनी कशा सोसायटींची इटसेल्फ त्या डायरेक्टरांनीच वाट लायिल्ली आसा। स्वता जे डायरेक्टर चेअरमॅन हांव म्हणटा तेंच्यांनीच कशा पद्दतीन वाट लायल्या हें हांवें पळयलां। लोक येवंक ना वाट लावपा खातीर। आयज ते 100 वर्सां तक धरून आसा, तांकां आयज लोक सॅल्यूट कित्याक मारता? तांकां स्वाहाकार ना, सहकार आसा म्हणून तांकां लोक आयज तेंचें अभिनंदन करतात आनी तें आसपाची गरज आसा। जाल्यारूच आमी खऱ्या अर्थान म्हणजे आमी मुद्दामून एवरी इयर आमी वीक सेलेब्रेशन करता, विकांतल्यान आमी वेगवेगळ्यो गजाली शिकता। आमकां तातूंत बाकीचें राजकारण सगळी कडेन वेगळे कडेन करुया। राजकारण करपाक खूब माध्यम आसा। नाव भाई इज इन काँग्रेस पार्टी, आय एम इन BJP पार्टी म्हणटा तसो। आय हॅव गुड रिलेशन विथ भाई, म्हाजें वायटपण कांयच ना। तो सहकाराच्या फंक्शनाक एका व्यासपीठाचेर वायटपण कसलेंच आसचें ना भितर। राजकारण करपाक जाय तेन्ना राजकारण करुया न्ही, बट सहकार सोसायटी कडेन राजकारण नाका अशें म्हाका दिसता। आनी ताकाच लागून हांवें सातत्यान हांव मुख्यमंत्री म्हणून बसल्या उपरांत तरी सुद्दां म्हणजे खंयसरूच कसल्याच पद्दतीन कोणाचेरूच अन्याय करूंक ना, केन्नाच कसलोच अन्याय करूंक ना आनी हाज्याय फुडें करचो ना इतकें हांव ठामपणे सांगता। आनी ताका लागून म्हाका दिसता सहकारांतल्यान समृद्धी जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात इनिशिएटीव घेवपाक जाय। म्हणजे उक्तावणाच्या फंक्शनाक हांव गव्हर्मेंटाचें जे उक्तावणाचें फंक्शन आसलें रवींद्र भवनांत हांव उपस्थित आशिल्लो, तेद्या वेळारच्या भाशणांतूय बी हांवें सांगलेलें की गोंयांत खूब व्हडलो स्कोप आसा, खूब मोठ्या प्रमाणात स्कोप आसा। म्हणजे ज्या जाग्यार आमी सदांच म्हणटा कमी दिता आमी, ज्या जाग्यार कितें कमी आहा पळय न्ही थंय आमी आसपाक जाय आनी कमी आहा थंय सहकारांतल्यो सोसायटी आसपाक जाय। हांव स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना वगीच मांडूंक ना। स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना मांडटा आसतना तेजेर खूब विचार केला आनी तेज्या उपरांतूच मांडल्या। आनी गोंयांत इतक्यो गजाली कमी आहा, सहकारांतल्यान जर आमी काम केल्लें जाल्यार आमकां आयज दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावपाची गरज नाशिल्ली। निदान म्हणजे आमी तितूंतल्यान फक्त दूद ह्या एका विशयाचेर 3 कोटी रुपया दिसाक आमी भायर धाडटा। 3 कोटी रुपया दिसाक। ते 3 कोटी रुपया गोंयच्या फार्मरांक मेळोंक शकनातले काय कितें? मागीर इतकी वर्सां म्हणजे दुदांत आसलेली अपेक्स सोसायटी करता कितें? म्हाका प्रश्न पडटा। तो दूदकार आहा पळय थंयसर, ताका आत्तां अवॉर्ड मेळ्ळा, तो बाबडो थंयसर सदांच तें दूद काडटा, गाई दुता सगळें करता। हे वयर वेश्टच बसले वेगळे। अरे निदान म्हाजें म्हणणें आहा, मागीर करतात कितें? अरे जो सामान्य मनीस दूध काडटा ताका पयशे मेळपाक जाय। 3 कोटी रुपया भायर कित्याक वयता तर ते? हेजो विचार करपाची गरज आसा। आनी म्हाका दिसता अश्यो अपेक्स सोसायटी जो आसता पळय न्ही, हांच्यांनी जर पॉलिसी फ्रेम केल्यो, हांच्यांनी जर डिसिजन घेतलें, हांच्यांनी जर गायडन्स केलें, हांच्यांनी जर मार्गदर्शन केलें जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जावपाक शकता। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।